session unprecedented child abuse. Okay. Sorry. Okay, imagine करूयात ना कशी त्या असं त्याच्या मुर्तावा सगळ्या गुरुवार सगळं प्रार्थना करता नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नामिनि नमाचार्यपादाय नित्य कृपप्रदायिने गौरगतदाम्दाय नगरगरामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राह गृहीताङ्गं मामुद्धर भवान्नवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मथितोऽयं सर्वर सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव श्रीमद्भागवतं नाम पुराणलोकविस्मृतं शृणुया श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणं श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद्यस्तु स गोसहस्रफलं लभेत् ममो सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम् शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतै च सुव्रता वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैः धूपदीपोपहारगैः वहीकृतो ह्ययं तैश्च सस्त्रियः सत्पतिर्यथा कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हरे कृष्ण ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय We are in the seventh canto, no? Seventh canto tantu प्रहलादाक कशी तागेलो बप्पूसु तागेलानु कशी ताका ट्रबल दिता नाजाल्यार एक प्युअर डिवोटी प्युअर भक्त जान आसलेले प्रहलादाले ताका हेंचे देहार हेंचे द्रोह नाजाल्यार तागेले आणू नाजाल्यार तागेले अन्नाले हिरण्यकशिपूले तागेले सर्वेंट्सांनी नाजाल्यार तागेले असिस्टंट्सांनी ताका कशी मारपीट करताय नाजाल्यार ताका कशी द्रोह करताय म्हळ्यार आयचे टॉपिक ताजे मुर्तम गेले तवना तागेले क्वालिटीज हिरण्य आगेला प्रहलादाल क्वालिटीज सगळे मी वाचिले न्हय तागेल कशी तुले चांग क्वालिटी 5 वर्ष आसले तेचेर दाली क्वालिटी कशी तो आसुरा बाप्पा तागेला आनु म्हणून सांगिल्यार हिरण्यकशिपू आसुरालो किंग नाजाल्यार ताजो रायो तशेंच दिलेले गले हाका बापसूक एक उतलो भक्त जाला प्रहलादू भक्त जानु आयला तांतू ताका आमकां कळटा आमी कशी प्रहलाद जाल्लो म्हणून नारदाले कया तुक नारदान दिमचे उपदेश सगळं तागेले तिगेले पोट्टान बसून प्रहलादान सगळं हें केला बाय हार्ट केलें आनीक तशी
तो भक्तू जाल्लो तांतू विष्णू मात्रंत सुप्रीम लॉर्ड म्हूण ताका ते 4-5 वर्ष आसलें तेचेर दाग सगळं मनान जाल्लें ताका तुत्तुले चांग गुण आसलेले तागेले बाप्पा उतलोची दुष्टता ना जाल्यार उतलो आसुरता जाल्यार तागेले क्वालिटी सगळं आमी लास्ट सेशनान तू मनान केलें आसूं का तांतू एका तांतू तुगून हांव मनान कोरया दिता म्हळ्यार एक व्हड भक्त जावंक जाल्यार पॅरंट्स क्वालिटी न्ही थंगा पॅरंट्स कसली जाल्यार भक्त जावंक जाल्यार ते ऑटोमॅटिकली ते आतां आमगेल्या पूर्वजन्मा तुकून आतां आमकां खंय मेळना तें एका असोसिएशन नारदा जाल्यार म्हणटा एक डिवायन असोसिएशन नाजाल्यार तसले गुरूक आमकां मेळटा जाल्यार बाप्पा अम्मा कसलीय जावो बट ते आत्माक डिवोटी नाजाल्यार तेक भक्त जावन चेंज जावंक जाल्यार आमकां एक असोसिएशन जावंक नंतर आतां तागेला सुरत तागेला आनू असुरत नाजाल्यार हिरण्यकशिप्त बाप्पा म्हूण सांगून प्रल्हादूय तशी असुर जावंक म्हणना तो उत्तुले चांग जावन एक डिवोटी जावंक गेला ताजेले गुड क्वालिटीज ताजे पासून सांगताय तशीच तागेली क्वालिटी म्हळ्यार ताज्या सराउंडिंग ताका दिकूच सगटे सर्वंट ऑफ गॉड म्हणून तो लेखिता डिवोटीज तागेले सरेंडर्ड सोल नाजाल्यार तो हें उतलेची बाह्यन जावन नाजाल्यार एक्सटर्नली आमकां तू डिस्टर्बन्स आसता जाल्यार आमगेले इन्नर एटमॉस्फियर नाजाल्यार आमगेले आत्माक नाजाल्यार आमगेले अंतर्यामी जावन असो ताका आमी कशी आमी हें सांगिल्लें म्हणटाची प्रार्थना नाजाल्यार आमी ते डिवोशनल पाथ नाजाल्यार लविंग डिवोशनल पाथ तांतू आमी चडताय जाल्यार एक प्युअर डिवोटी कसळ डिस्टर्बन्स तशीच प्रल्हादाक ताका उतलेची ताका तागेले बापसू एगेन्स्ट तागे एनिमी देवाले एनिमी नाजाल्यार विष्णूलो एनिमी तशी आसतील का बापसून ताका मस्त हें केलें ट्राय केलें जाल्यार हें चेंज करूंक बट तो अशी दृढ निश्चय ना तागे डिटर्मिनेशन म्हणून सांगिल्यार हें ध्रुव महाराजा वळेर आमी मना केलें ताका विष्णूक मेळका म्हणून सांगून तागेलें डिटर्मिनेशन आसलें तशीच हे प्रल्हादू ही इज डिटर्मिन तो एक विष्णू भक्तू जावन अशी फॉलो करता नाजाल्यार तो ते पातान तुकून ते डिवोशनल वाटेर तुकून ताका कसले चेंज येना ते तागेली क्वालिटी मागीर क्लेम जाल्यार हें सांगताय बरें while well-wishing devotees lovingly inspire others to take auspicious spiritual path तो बाकी तागेले क्लासमेट्स आके सगळ्यांक कशी तो हेल्प करता तागेले बाप काय वय हिरण्यकशिपूक ताका तो सगळ्यांक हें एडवायस दिता ते सगळं तागेले गुड क्वालिटीज ते आमी मनान कोर जालें तावळीत हाका महाकोप हिरण्यकशिपूक कोप येता ते युधिष्ठिर महाराज नेमकीत उतलेची दुष्ट नाजाल्यार उतले व्हडलो असुर जावन आशिल्लेले हाका हिरण्यकशिपूक इशी एक प्रल्हादा म्हणटा एक तुलो गुणवंत जावन आशिल्लेले चेडू मेळटा ते लास्ट चॅप्टरांत ते सांगताय लास्ट चॅप्टर 44-46 अंतू युधिष्ठिर महाराज निमगीत नारद मुनी लगी ये हिरण्यकशिपू उतले ट्रबल दिता एक प्युअर डिवोटी जावन शुद्ध भक्त जावन ताका कशी एक अशी प्रल्हादाक
हें द्रोह नाजाल्यार उतले हें करता ताका ते मनाक कोरता म्हूण म्हूण सांगता हाव इज इट पॉसिबल फॉर ए फादर एका बापसू उतले दुष्ट जमचाचो तलवे म्हणून गीता उतलेची ओबिडियंट उतले रेस्पेक्टफुल नाजाल्यार उतले बहुमान दिवचो नाजाल्यार उतलोची हंबल जावन आसलेल्या चर्डाक कशी हांव बाप्पा उतले द्रोह दिता म्हणून गीता ताजे आन्सर हें 5th चॅप्टरान सांगताय आनी आसुरू आसुरांक आमगेलो तांगेलो गुरू जावन नाल्यार पुरोहीत जावन मेळ्ळलो शुक्राचार्य एक ब्राह्मण ताजेल्यार तो शुक्राचार्य आसुरांबकेक नाजाल्यार तांगेलो पुरोहीत जावन गेला अशें तो इत्या म्हूण सांगल्यार तांकां भौतीक जावन नाजाल्यार तांकां मस्त हें मेळ्ळें धन नाजाल्यार संपत नाजाल्यार हें मेटिरियल बेनिफीट मेळ्ळें ताका ते मेटिरियल बेनिफिटा बगेक तो शुक्राचार्य डेमन्स जालो नाजाल्यार आसुरांक गेलो तांगेलो पुरोहीत जावन वता तांगेलो योची तो ताका तांगेलो पूत शंडानिका मरका तो ताका शिकोवच्या प्रहलादाक तांगेल्या फिलॉसॉफी नाजाल्यार तांगेले कसलकी राजतंत्र नाजाल्यार ते सगळं शिकोवच्याक ट्राय करता आख जाल्यार कसलेय ना ताका पॉलिटिक्सांतूय इंट्रस्ट ना नाजाल्यार कसले ते जाल्यार ताका आगे असल्यार डिवोशन म्हूण मात्र डिवोशना बगे मात्र त्या प्रहलादा इंट्रस्ट बाकी कसलन तूं तांगेल पॉलिटिक्सां जावो राजभरणा जावो ते सकाळी फिलॉसॉफीन तूं ताका कसल तालपटी ना तळी तो यो निमगीता हिरण्यकशिप निमगीता प्रहलादा लगी मस्त शिकून सगळं जाल्लें तळी निमगीता तूं मायेंत निमगीता भयंकर चांग मोगान निमगीता तागे ओंटींक बेसयता निमगीता प्लीज टेल मी तूं उतले काळ इत्ती शिकिलो तुगे बेस्ट सब्जेक्ट तुका न्हू मन्यते साधू यद भवान ते उतले तू तुका न्हू तुका ഏറ്റവും बेस्ट जावन तूं इत्ते कूड शिकिलो खंय एक डिवोटी म्हणून सांगल्यार आम्ही ऑलरेडी भगवद्गीता सांगिला म्हणटची सगळं विद्या विनय संपत्ती एक श्लोक ब्राह्मणांकय सोन्याकय अंतोय तंतोय सगळं एक विद्वान नाजाल्यार तो एक सगळं कळचो तो देवा पासून सगळं कळचें जाल्यार खचखच्यांतू मृगांतूय नाजाल्यार देवांतूय देवींतूय मनशांतूय सगळ्यांतूय परमात्मा दिकू येतलो तो एक तुतोल शुद्ध पुरुष तळी तो हेची सांगत हांगा ए डिवोटी sees everyone as a part and parcel of Supreme Lord. ममैवांशो देव सांगता ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना तवळी मिगेला अंश अंशुत सगटे तवळी तंतु तेंची सांगताय अंतु एक्झाम्पल जन सांगताय he never creates a situation of material friendship and enmity with others. He never creates a situation पण एक भुक्तू एक एनिमी जावो नाजाल्यार मेटेरियल फ्रेंडशिप जावो कसल दवरना ताका ओनली डिवोशनल हे मात्र प्रहलादू तागेले बापसूले सांगता तू तुगेन फॅमिलीचे हे सगळं सोडिनिका हरीक शरण करी म्हूण सांगता ताका दिसता ताका तवळीची तांतू भितेरी असचे इगो नाजाल्यार मिथ्या अहंकार भायर येयलो बापाला उतलेची शंडा मरका सगळे इथे कुठ शिकयताय हिरण्यकशिपू नमः म्हूण शिकयताय हांगा तो इल्निका तुगेने तू फॅमिली सोडी आनीक तू हरीचे शेल्टरारी वच
सत्साधु मन्ये सूर भर्य देहिनाम तागेल बाप्पाक एड्रेस करतात. ओ बेस्ट ऑफ डेमॉन्स. I think the best thing for all the embodied beings who are always full of anxiety, amitya amgela material life antu amka full of anxiety na amka ye bhai tijatane aaj tijatan par tijatane nazre she's amgele vyadi nazla amgela ettum anxiety tali who are always full of anxiety with a mind absorbed in I and mine. हाव मिगेले म्हळाले अजेर्द आम्ही सगळं मेटेरियल एम्बॉडी नाल्यारी ही मेटेरियल लिव्हिंग एंटायटी सगळेची आता खंयचे जीव जाल जाल्यारी तांगेला आता सान सुण म्हणचोंक नाका तागेल ते सान पापीक तेंके एक प्राय भितर ते मिगेंत ताका कोण सांगून दिवंक नाका सुण्याक नाजाल्यार किट्टन नाल्यार माजराक कोणें सांगून दिवंक तागेन पिल्लाक तो खंय जाल्यारी तो हुंगून बोबायकून तो सोदून करता सगळें जीव जालां आसता तें मी एंड मायंड म्हळें नाल्यार आई एंड मायंड म्हळें तर तें आद्यम सोडू सांगता सान 5 वर्ष आबा लागता तें सांगता टू गिव अप द सोल डिग्रेडिंग ब्लाइंड वेल मेटेरियलिस्टिक हाऊस होल्ड लायफ हें सगळेंची मेटेरियल हाऊस होल्ड तें तुका सगळेंची आमगेले इतलें तें दोळबंदन म्हूण सांगिल्लें म्हणटा अंधकूप तें तेसलेंची लायफ सगळेंची कळकां उरचें म्हणटाची आनीक तूं ती कोरका रनावच खंयचें रान वृंदावन गो टू फॉरेस्ट म्हळ्यार वृंदावना वचून हरीक शेल्टर काडी ध्रुव महाराजांनी शी वृंदावना वचून मधुवना वचून देवाक मेळ्ळो ताका तळी यो 5 वर्साचो सांगता तूं हरीक शेल्टर कारी हिरण्यकश्यप सांगता ओ कशी आगेल बुद्धी हें जाता एसल चरडून सगळं जाता तो हासतिलो खत्तें तुका एसल बुद्धी सगळं ताका मेळ्ळी म्हणून गीता उतलें इंटेलिजंट जावन आसलेलें चरडू तांणी कंप्लीट स्पॉयल जाली तागेले दैवीक जावन आसलेले उपदेश बापा दिन आपणे बापू सांगता तांगेल बुद्धी नाश जाला कसल उलयता यो हांगा कोणीक सगळं वेश परतून नाजाल्यार डिस्गायझिंग कसलकीची विष्णुनी कोणेक सगळं हांगा भोमताई तळी चंडामर काला सांगता बी केअरफुल हे चरडाल बुद्धी हें चेंज जाता कोणाक अशी सांगत म्हूण कळना तळी आमकां प्रोटेक्ट दीस बॉय एट गुरुकुला ताका ब्राह्मण कोणेक सगळं येवन सांगा एसल बुद्धी सगळं सांगून दिता की चंडामर ती सांगता अरे पुतो तुका हें कशी तूं हें मना केलें तुगेन मन उतलेंची भल्लाव केलें कोण तुका कोण तुका हें सगळं सांगून दिता आनी जाल्यार डे एंड नायट तागेल फिलॉसॉफी बापाल फिलॉसॉफी नाजाल्यार हिरण्यकशिपूक तागेलें राज्यभरण करचें नाजाल्यार तागेलें पॉलिटिक्स सगळं अशी इंजेक्ट करता आसयतानी बट यकतान तुकांय तालपर्य ना तें तागेले क्वालिटी भायर आमी उतलेंची डिस्टर्बन्स आसा जाल्यार तो तागेलें मन गट्टी कोरून विष्णू उपाधारीच दवरता तशी प्रल्हाद सांगत हें सगळं तुमी सगळं हें करचें हें सगळं ताका दुसेरी हे चंडामर्काक दुसेरी यो एडवायस दिता हें सगळं माया आनी एफेक्ट तर तुमी हें करताय लॉर्ड्स माया लॉर्ड देवाली मायस ती तर तुमगे माथ्यान चडल्या असत ग्राह म्हळ्यार मेटेरियल कन्सेप्शन हें सगळं मेटेरियल क्रिएशन तर तुमी उलयताय तुमी मनां करनाय तुमी फ्रेंड्स कोण एनिमीज कोण सगळं तुमी तें डिस्टिंग्विश म्हळ्यार तुमी तांचो व्यत्यास सोदिताय एनिमी फ्रेंड्स म्हूण सांगून दोनी जावन चोयताय एक भक्त जाल्यार
कोणय जाल्यार तंतू परमात्मा तो दिक्कत आहे. अंतू तशी नाही तावली अशी मन ना तू आम्ही आमगेन मन ना अशी ये तंतू चेंज हाण तिन्ने आम्ही सुप्रीम लॉर्ड नाल्यार देवाले तो भगवंता ते पायारी शरण कोरका खे ते हे आमकां मेळटा तें जाल्यार देव देवाचेरी देवान आमचेरी प्रीती मेळना पडे आमगेले मन म्हण सांगिल्यार दुष्ट विचार आसले नाजाल्यार दुष्ट विचार म्हण सांगिल्यार एनिमल्स आमगे मृगाचो स्वभाव आसतलो न्हय आमी मृगाचेरी नाजाल्यार मनशाचेरी जावन व्यत्यास कांय ना तांणी खाताय आमी खाताय तांणी न्हिदेताय आमी न्हिदेताय तांणी सेक्स करताय मनीस सेक्स करताय तांणी डिफेंड करताय तांगेले हत्तय दांतय सगळं दवरून तांणी डिफेंड करताय आमी तशी सगळं आमगेले हात पाय जीब सगळं दवरून आमी डिफेंड करताय आमकां आमी तामील कांय व्यत्यास ना हागे असलो व्यत्यास आमकां देवान तागेलो उडगास करूंक विवेक दिल्या विवेक इंटेलिजन्स दिल्या ते आमी युटिलायज करना ते देखून आमी ते बगेक आमी पशुबुद्धी म्हणून सांगिल्ली हांगा पशुबुद्धी म्हळ्यार एनिमल्स इंटेलिजन्स मनीस ती सुणे माजर नाजाल्यार तेणी तिकी करताय ते बुद्धी मनशाक तशी आसा बट ती माती कोरका ते आमी चेंज कोरका ते चेंज कोरून देवाले पांयांकडे वचुका म्हूण सांगता हांगा प्रभुवाताले फिलॉसॉफी ती म्हळ्यार हांगा duality as long as one adhere to philosophy of duality thinking one person as a friend and another an enemy he is in the clutches of maya ते माये पडलेले आणंत तो शत्रुत यो मित्रत म्हूण सांगून ती द्वंद आसलेले हे दिकू येता आमकां ते मायेन पडलेले आणंत अशी सगळं दिसता म्हणून यो प्रल्हाद सांगता आम्ही सगळं आमगेले जिवा सगळं पार्ट अँड पार्सल कृष्णाला अंशुत आम्ही सगळं म्हणून आम्ही मनान कोरका ते तर आमकां चांग म्हूण यो शंडा मार्काले सांगता माय इंटेलिजन्स इज डिफरंट ड्यू टू द लॉर्ड तुमगेलो शत्रू जावन आशिल्लो तुमगेलो शत्रू जावन आशिल्लो महाविष्णू ते महाविष्णूले प्रीती कारण मिगेल बुद्धी वेगळत म्हूण सांगता तुम्ही शिकूच्यान तुम्ही म्हाका शिकोवचें काय मिगे मनान सोडना मिगेल बुद्धी वेगळत ते देवाल दयेन म्हाका मेळ्ळेली बुद्धी तर मिगेने बुद्धी म्हूण सांगिल्यार म्हाका चक्रपाणी म्हळ्यार महाविष्णूचेरी तात्पर्य नाल्यार हांव ताजेर ते अट्रॅक्टेड म्हूण सांगता कशी की एक लोखंड मॅग्नेटा कशी की अट्रॅक्ट करता तशीच मिगेल मन विष्णूचेरी अट्रॅक्ट करता म्हाका तें दूर काडू जमना म्हाका ते बगे स्वातंत्र्य ना म्हूण सांगता यो प्रल्हादू शंडा मार्का लगी तशें ताच्या आमकां एक कृष्णा म्हूण सांगिल्यार की तेच अट्रॅक्शन कृष्णा म्हळ्यार नांवाचेरी आसा अट्रॅक्शन म्हूण सांगून तळी एकलो ऑटोमॅटिकली आमगेले आत्मा नाजाल्यार आमगेले जीवात्मा देवाचे परमात्माचेरी अट्रॅक्शन म्हूण सांगल्यार इट्स क्वायट नॅचुरल ते ना तरी जाल्यार हांगा माया खत्तेंकी आमगेलो देवा पासून आमकां उडगास ना हांगा माया तर माया खत्तेय आसा हांगा आमकां देवा मेळना तळी ते देखून प्रल्हाद सांगता हें सगळं सोडका आमी शरणागती काडका देवाले पांयांकडे वचुका इट्स अ नॅचरल पोजिशन आमगेले आमकां मेळ्ळा न्ही तिकी आमकां
ये जन्मू नाजाल्यार आमकां हे मनुष्य जन्म जावन आमकां मेळटा हीची एज अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा. Each and every living and तेंच बरे लिव्हिंग एक जीवात्माचेरी ही इज अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड. ते मागीर हे बाकी जंतू जीव जाल सगळं एनिमल्स म्हण सांगता ते तांगेल कर्मा तुगून केदनाय पुणी तनी एक असोसिएशन मेळ न्हू. असोसिएशन अशीच खंयी एक वैष्णव असोसिएशन मेळ न्हू. फुडें एक स्टोरी आशिल्ली एक सानूकी इडी ती एक नारदा दिकिलें त्या किडी तवळी मोर वता मागीर वेगाळ्याक जस्ट ते हें सांगतालें तशी तो किडी आशिल्लें मागीर नेक्स्ट जन्माक एक वासूर वासूर जे मेळटा तें वासूर नारदा तिकून तवळी तें वें पडटा तें मोर वता तें जावन हांगा तितें तो एका ಕೊಟ್ಟಾರ ರಯ್ಯಾಲೆ ಅಂತೂ ಯಾಕ ಸನೂಚರ್ಡು ಜತ ರಯ್ಯಾಕ तो सांगता तू म्हाका वळखील नावे हांव तो किडी आशिल्लो हांव तो वासूर आशिल्लो तवळी तुका दिकिल्याचे एफेक्ट एक प्युअर वैष्णव दिकना पडे आमगे लायफ कशी चेंज जाता म्हणून विष्णू निमगीता लगी एक वैष्णव दिकना पडे इत्तिकी ताजे साईन म्हूण निमगीता तवळी ಎಂತ ಸಾಯಿನ ತಳಿ खंयचे एक जन्म खंयचे एक मृग जाल्यार ताका एक वैष्णव असोसिएशन ना जाल्यार तशी तें जायना फुडें तागे लायफ चेंज जातलें तळी हे तुलेची ब्रजवासी सगळं तुला अट्रॅक्टिव्ह तनी देवाले अट्रॅक्शन म्हळें ब्रजवासी सगळं तुला अट्रॅक्टिव्ह तळी तशीच आमी आमगे तिथे मन शुद्ध कोरका नाजाल्यार तशी सगळं तांतू प्रल्हाद सांगता आमगेले भौतिक कल्मशांतू पडल्यार आमकां कृष्णा मेळना भौतिक कल्मशांतू पडल्यार आमकां तेंका माय म्हूण सांगता ते माये बंदा पडल्यार आमकां कृष्णा मेळना तळी कृष्णा मेळका जाल्यार आमी हे कांय नातिल्लें कसन कंटामिनेशन नातिल्लें ते प्युअर भक्ती मार्गारी गेल्यार मात्र प्रॅक्टीस प्रॅक्टीस कोरपा प्रॅक्टीस 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 नंतर आमकां कृष्णाक मेळुवचना तर शंडा मरका दुसेरी तांगेले हें करता शंडा मरका दुसरे ताका कोप येता उतरें सगळं आयकूनीक शंडा मरकाक कोप येयलो कोप येवच्यानीक तो निमगीता एक बड्डी हाडकानी काका ಒಳ್ಳೆ पनिशमेंट दिवंक हाका पनिशमेंट दिवंक नंतर यो तागेली बल्ला बुद्धी देवाक पांय पडची ती बल्ला बुद्धी ताका उरिकेल ते ही विल नॉट चेंज आमकां सगळं इन्सल्ट करचे म्हणटा तागेले आमगेले होल कुलाक आमगेले होल कुलाक तो ना हें करता नांव बल्लाव करता ताका आनीक आमकां पनिशमेंट दिवना ती वचून ना खंय शंडा मरका ही सेड टोन ट्री इन द सैंडलवुड फॉरेस्ट ते ते डेमोनिक डायनास्टी म्हळ्यार तांणी सांगताय सैंडलवुड फॉरेस्ट प्रहलाद म्हूण सांगिल्यार एक कांट्याच्या रूख कशी उतले सुगंध जावन आशिल्लो परमुळंचे गंधा रुखाचे वन हांगा एक कांट्या रूख आयलो तांणी सांगताय तळी प्रल्हादाक तांणी कांटो जावन दिसताय तळी ताका मागीर फोर्सफुली ताका हांड बेसोवन कशी ताका तागेले धर्मार्थ काम मोक्षा पासून सगळं ताका मस्त शिकयताय ताका सगळें सगळं ताका तातूंत कांय तात्पर्य ना दुसेरी
हें सगळं जावन एक एक माझ्या नाबडे बापूल दितलो. आजित तू शिकिले ये आजित उतले काळा तू इतली शिकिलो गुरुकुलां तू ओके. त्यांनी सांगत आहे आम्ही छान कोरता का रिलिजियस नाजाल्यार धर्म अर्थ काम ताजेपासून सगळं शिकोवन जाल्लें. आनीक वय जाल्यार यो पुतो हांगा यो म्हूण सांगून तू सेर बापा ताका वणटीन बेसयता. वणटीन बेसोवन ते तो नेमगीता ताळ बापा इती सांगत यो इती सांगता तावळत हंगेलो प्रह्लादू दुसरचे स्टेप काढता. श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पित विष्णो भक्तिश्चेत् नवलक्षणा क्रियेत भगवती अध तन्मन्ये अतीतम् उत्तमम्. ताका खूप इलो हबा तिकोर का म्हूण दिसताना इतयो उतलेंची ताका धर्मार्थ काम मोक्ष तें सगळं सगळं शिकोवन जाल्लें. तागेन पॉलिटिक्स शिकेन सगळं काही. श्रावणम हियरिंग अबाउट ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड हरी हाजे पसून आयकखे. मागीर कीर्तनम कीर्तनम म्हणून सांगिल्यार आमगेले विष्णू बशी ताजे पसून कीर्तन कोरका. स्मरणम ताजे पसून उडगास करी ताजे पसून उडगास कोरका. ताका पाद सेवनं करी मागीर ताका अर्चना करी ताका वंदन करी मागीर ताका दास्य जावन रबुका. मागीर ताजे तो वैजान आमी सख्य नाजाल्यार तो वैजान आमी फ्रेंड जावन रबुका. आत्मनिवेदन ताजेर आमी सरेंडर कोरका. हाजे सगळे एक्झाम्पल्स आमकां तुमकां उडगास आसा की ना म्हूण कळना जाल्यार हांव टायम हें कोरताना देखून सांगता. परीक्षित महाराज आनी तूं हियरिंग एके नवविध भक्तीन तूं एके एक्झाम्पल्स आनी तूं केदनाय श्रवणान कोणात शुकदेवनिका परीक्षित परीक्षित ऐकून वच देवाल कीर्तन ऐकून वच भागवतम श्रीमद भागवतम कंप्लीट ऐकून वच. तळी श्रवण मळालाचे एक्झाम्पल आमी परीक्षित दवरका. कीर्तन कोण करता कीर्तन कोण करता शुकदेव. शुकदेवशी सांगून वच. ते मागीर भागवतम भागवतम सांगिल्यार कीर्तनच देवालय पसून देवूत तो. श्रीमद भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही तो कृष्णूच भागवतम ताजे पसून सांगून वच म्हळ्यार तें कीर्तन करून वच. मागीर ताका उडगास कोरका प्रह्लाद महाराज. रिमेंबरिंग तोच प्रह्लादूच केदनाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय अशी ऐकून वच तो मन्ना व्हरून वच. पादसेवन करता कोण लक्ष्मी देवी. मागीर अर्चना करता केदनाय अर्चन करून वच. 16 टायप पॅराफर्नेलिया दवरून पृथु महाराज पृथु महाराजाला वर्शिप व्हड डेटी वर्शिप. मागीर वंदन करता अक्रूर तो देवा पसून अशी वृंदावन चढता चढता तो वंदन करून वता अक्रूर. मागीर तागेल दास्य करून जाल्ला हनुमंत. रामाल दासू केदनाय दासू जानूची हनुमंतूस. मागीर सख्य सख्य म्हूण सांगिल्यार कोण आमकां सगळ्यांक कळटा अर्जुन. अर्जुन जावयात नाजाल्यार कुचेल जावयात तो सगळं फ्रेंड्स न्ही फ्रेंड्स. मधुमंगल तांणी सगळं सख्याची. आत्मनिवेदन हे बली महाराज सगळोच बली महाराज ताणें आत्मनिवेदन केल्या. नाजाल्यार हे सगळें कोण केल्या हे सगळं नवविध भक्ती सगळें करता अंबरीश महाराज. अंबरीश महाराज तळी एक एक कुटाकय आमकां देवा नवविध भक्ती तो बाप्पा सांगून दिता. हे डिवोशनल सर्वीस म्हणून सांगिल्यार एका मनशान कोरका जाल्लें तूं तुगेलें हें सगळं कान पेला गेल न्ही का
देवा सरेंडर करी म्हण सांगता. ताका इल्लो खूप तो व्हडलो शिवर जालो. तागेले दोळ सगळं तांबीड जावन तागेले कसकसले हे आयलें. उतले काळ ताका उत्ते कुठ शिकोवन ताका कांय ना हें आसलेलें चिकोल सगळं देवा हेचेर दाळलें मन्ना तूं भरून दवरलें देवा. हें कोण हें करता आमकां गार्बेज हें सगळ्यांची तागे मन्ना तूं खंय तागेलें सगळ्यांची नेचर गेलें इथे कुठ सांगत तो शुक्राचार्य सांग चेडूं सांगताय हें कांय आमी शिकयलें ना ताका. हे भक्ती पासून कांय आमी शिकयलें ना. हें खतें तुकून आयलें. आमकां आमकां ब्लेम कोर नाका, आमकां एक्यूज कोर नाका. हें सगळं ताका खतें तुकून आयलां म्हणून आमकां कळना. हिरण्यकश्यप निमगीत प्रल्हाद जालें तूं आमगेले कुल नाश करूं जाल्लो. तूं तुगेले गुरूक तूं मनां कोरनातिलें. गुरून तुका कितें शिकयलें तें कांय तूं मनां कोरनातिलें. इनऑस्पिशियस जावन आसलें. ताका तेश दिसतालें तागेले निमी म्हूण सांगल्यार विष्णू ता विष्णू पासून प्रल्हाद सांगत म्हणून सांगल्यार हें सगळं इनऑस्पिशियस चांगने अशुभ जावन आसलें म्हूण सांगता. प्रल्हाद दुसरे ताका इदें सगळं स्ट्रॉंगली सांगता. इतकी हेका हाऊस होल्डर्स म्हळ्यार आमी घरांतली आळांनी केदनाय नाजाल्यार आमी घर अटॅच्ड जावन नाजाल्यार आमी हाऊस होल्डर्स जावन आसलेल्या आळांक केदनाय देवा भक्ती मेळना. भक्ती एमना तांगेले वेगळान सांगल्यार हें मेळना. तांगेले ओन एफर्टान मेळना. हें तांणी हें सांगलां म्हणटात तांगे अनकंट्रोल्ड तांगे इंद्रियांक कसं कंट्रोल ना. एक घरवंताक नाजाल्यार तें मायेन पडलें तूं तांकां तांगे इंद्रिय कंट्रोल करूं जाय. तशें जाल्यार तूं तांणी नरकांत वता न्ही तांणी देवाले पातारेम ना देवाले वाटेरेम ना तांणी दुसरी रिपीटेड जावन हांगा प्रत्येक सांगता येता पुनः पुनः चर्विता चर्वाणाम. चब्बून आसलें दुसरी चब्बून आसतनी म्हूण सांगता. पुनः पुनः चर्विता चर्वणानाम तें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड तें. आमी रिपीटेडली च्यू द च्यूड. आमी इतकी चाबून तेच म्हळ्यार again and again we are coming into contact with the Maya and we are into the birth and death cycle. आमी दुसरी तांतूच पणू आसतनी तें हाऊस होल्डर्स तांणी देवा तूं लेवलार तांणी पामना म्हूण सांगता. तळी तांणी कसनी तांणी बुद्धी ना अशी आशिल्ली नाजाल्यार मंद बुद्धी. तांकां एम्बिशियस म्हूण सांगल्यार तांकां सेन्स एन्जॉयमेंट आनीक तांणी हांगाचे आगेला म्हणटा शुक्राचार्य नाजाल्यार ते सलेची बोगस गुरू म्हूण सांगतनी नाजाल्यार तांकां अंध यथांधर उपनियमानास तावळी म्हळ्यार हे तांणी आतां एक दोळ नातिले लाळाक वेगळो दोळ नातिलो लाळू चौंक घेवन वता कशी. एकल्याक दोळ ना ते दोळ नातिले लाळा वेगळो दोळ नातिलो तो घेवन वता. मुखार फोंड आसा की ना म्हूण दिकूय ना. तळी तोवे पडतलो योवे पडतलो तशी तळी तेस जाल्यार गुरू हातांत नाजाल्यार तेस जाल्यार गुरून तुमकां मुखार व्हरता जाल्यार चंडा आनी कामरका तेंची नांव करताय नाजाल्यार कृपाचारी म्हूण सांगल्यार दुडवा बगेत शुक्राचारी हे असुरालो पुरोहीत जाला तशीच तांणी दुसरी ते हे भौतिक कल्मशाचे दोर ओड दोर भितर मांदूनच चाय एक श्लोक तो न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु
दुराशय ये बहिर् अर्थ मानिनः अन्ध यथान्धे उपनीयमानस् ते पिश तंत्रै उरु उरुधाम्नि बद्धः अनिकै तंतु ते आमगेले थ्री फोल्ड मिसरीज आध्यात्मिक आति भौतिक आति दैविक ते मिसरीज अनिके तंतूच आम्ही नाजलारी आमगेले तीन गुण दुसरी तू तेची दोरा भितर आम्ही मंदू नसतेनी काही तळी एक वैष्णवाक नाजला वैष्णवाक सर्व करना पडे नाजल तांका आम्ही कशी हें करल्यारी आमकां इतकी बेनिफिट म्हूण लगीन सांगता नैषामती तावत् उरुक्रमांग्रिये स्पर्शति अनर्थापगामो यदर्थः महीयसां पादरजो अभिषेकं निष्किंचनानां न वर्णित यावत् म्हूण सांगल्यार तांगा आमगेले कॉन्शियस आमगेले कॉन्शियस आगेले तें अनवॉन्टेड जावन आशिल्लेले संसारांतू मंदूपण आमगेले पाय कोणाचेर जावं उरुक्रमा लॉर्ड उरुक्रमा म्हळ्यार लॉर्ड वामना उरुक्रमा म्हळ्यार व्हड पाय आशिल्लो लोटस फीट दॅट डिस्ट्रॉयड अनवॉन्टेड थिंग्स तो आमकां आमगेले संसार सागर नाजाल्यार आमी सागरान पडले हे संसार सागरे मग्नम दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात् ते संसार सागरा दीनं मां तितले दुःखांतू दुःख जावन आसले संसार सागरा आमी बुड्डून पडले ते तांतू तुकून आमी काडका जाल्यार ते कोण लॉर्ड उरुक्रमा तागेले पांयांकडे आमी दवरका till they smear the bodies kedan biteri till they smear their bodies with the dust of great devotees ते व्हड devotees आचे तांगेले आमी केदनाय डस्ट तांगेले धुळी आमगेले मन्नाक नाजाल्यार आमगे देहाक आमगे लागू भितर आमी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन फ्री फ्रॉम मेटीरियल कंटामिनेशन आमी हे भौतिकाचे नाजाल्यार भौतिक लोकाचे ताजे एका कल्मशांतून आमकां फ्री जावंक जाल्यार व्हड वैष्णवाले पांयांकडेची धुळी आमकां लगूका तुसी सांगता हिरण्यकशिपू ताका हें कांय करून ताका हें जायना तो कंप्लीटली कोप येवन तागेले तें वेगळं कांय ना ताका हें करूं ताका द्रोह ताका काणूसोण दिता ग्राउंड अशी काणूसोण दिता आनी ताका मारी ताका मारका आनी ताका तसोच दवरूपणा हे सलाक सगळं आमकां नाका इतले म्हळ्यार तो सांगत इतले म्हळ्यार एका बॉडी डिसीज आयले जाल्यार आतां कॅन्सर आयले जाल्यार आमी तें पार्ट कट करून पर घालताय तशीच आमगेले कुलांतू एका हें आयलें जाल्यार ताका काण आमी सोणवीन तुका नाजाल्यार आमगे कुटुंबार तुकून ताका हें काडका भायर घालका लांकाय आमकां हें करूपणा इन केस आतां तो वेगळो एक्झाम्पल सांगता रानता म्हूण शोवंक नाका आमकां प्रयोजन आसीन काय जाल्यार ते आमी दवरयात बट हें तशी न्हय आमगेले कुटुंब सगळें नाश करतलो हाका काणू भायर घालका तशीच आतां पांय नाजाल्यार पांयाक एक व्रण जाल्लें ना जाल्यार डायबेटीक जाल्लें ना ते पांय एम्प्यूट करता म्हूण सांगताय बॉडी पार्ट बाकी सगळं सेव जाता तशीच एसलो एक चेडूं आसा जाल्यार आमगे कुटुंब नाश जातलो ताका काणू मारका ताका एका बापसून सांगूचें न्हय तें आमकां इमॅजीन करूं जमना न्हय आत्तां मागीर मस्त आमगे मेटिरियल आमगे कलियूग अशी मुखार वता तशी बापसू म्हूण ना अम्मा म्हूण ना चेड्डागाल मारताय चेड्डा सुतायताय तांगेले लौकीक जावन हक्क जावन
फुडें आरांबिलें तें आतां आमकां मुखारी दिकूं येता. न्यूजपेपर ओपन केल्यार हेंच दिकूं येता. 6 मासाचेर डुमून जेवंक नाका, 2 मासाचेर डुमून जेवंक नाका. तांकां लायफ एन्जॉय कोरका म्हूण सांगिल्यार चड्डाकान सुतायताय, नाजाल्यार चड्डाक मर्डर करताय. तशीच हो बाप्पा सांगता तळी यो हल्ला ना उतुलकी ट्राय कोरनुई प्रह्लादू तगेल मेडिटेशनारीच तो रबता तो तगेल फुल मेडिटेशन ये तगेले चंडा मरकाले नाजाल्यार बाकी डेमेंट्स सगळं ताका तांगेले शूल नाजाल्यार तांगेले के आयुध घेवन ताका मारू ट्राय करताय. अशें ताका मारू जायना. हांगा तो इतर कूड करता throwing him beneath the feet of elephants. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸ್ತಿ ಅತ್ತಂಜಿ ಹೆಸ್ತಿ ಮಟನೆ फुडें हेस्ती म्हणून सांगितला अजानुबाहू आम्ही अजेर वाचिला कस कसल हेस्ती असे म्हणून तावळ तेस्तार व्हड व्हड हेस्ती तागेल पायी आपण दाका फोन घालता हेस्तेक मारू जायना पाय उबारू जायना. मागिरी ताका व्हडला व्हडला सर्पाचे मध्य व्हरून घालता. ते सरप जाल्यार तागेलें गीत आयकून नाजाल्यार तागेलें भजन तागेलें आयकून तांणी तशी नांचून नांचून ती स्लोली तांणी देवन वतनी. तशीच तांगेलें कशी व्हडले व्हडले हिल्सार नाजाल्यार व्हडले व्हडले मोल्यार तुकून ताका सोण खाल्ला बीन दिताय. हांगा पमता लशी भूमी देवी ताका रखता. तशी व्हड एक कुट तांकां ताका द्रोह दिवचे आशिल्लें मस्त कुट ताका विष दिवच्या चोयता. मागीर ताका अंतू जैलांक घालून हें करूं वता ताका उपाश घालताय. तशी मस्त कूट सांगताय हें सगळं जावन ताका तांतू कसल ताका जायना. हिरण्यकश्यप सांगता तागेले ह्यो इत्याशी मरना आमी तुलकी कूट ताका हें करूं गेल्यार तो ताका भयना. तो चेरडू म्हणून सांगिल्यार ताका भयना. हांव तागे लागीं वचून बेसल जाल्यार सरी ताका भयना. तो ताका विष्णू तो विसरना. विष्णू ताका विसरना. तागेलें तें सांगत इति म्हळ्यार एका सुण्या बाल ट्युबांक घालून बाराय काळा ट्युबांक घाल्यार मागीर तें काळार तें तशींच जाता. तळी हाका चांग बुद्धी दिसना ये सुण्या बाला म्हणटत शुन सेपा म्हूण सांगता हांगा. शुन सेपा म्हळ्यार सुण्यान बाल नेवर टू बी स्ट्रेटन्ड. ताका तें करूं जायना. तो तागेलें पावर इज अनलिमिटेड. बापानी हें सगळें शिवा थिंक करता तागेलो बापूस हें सगळं म्हाका हें करूं जायना ताका मारूं जायना. उतलें जाल्यार मिगेली एनिमी सन्न स्ट्रॉंग तळी मिगेले एनिमी सन्न स्ट्रॉंग तळी म्हाका इतलें जाता म्हूण कळला म्हूण सांगता ह्यो हिरण्यकश्यप. तळी शंडामर्क ताका एडवायस करता सिक्रेटली सांगता इतलें म्हळ्यार कसल दुःख तुम्ही काणकाय तुम्ही हे तिन्ही वर्ल्ड तिन्ही लोक तुम्ही धोरण दवरलो तुम्ही तुतलं स्ट्रॉंग सगळं देवी देवता सगळं ते भिमचे आळूत तुम्ही अशी सांग हे दुःख पामच्यापणा तुमकां तुमगेले का भोवरी बिलता हल्लल जाल्यार देवी देवता धमतनी तुतलेंची स्ट्रॉंग तुम्ही ते सलाळ तू हें करूपणा ह्यो चेडू तागेले सान बुद्धी ती बुद्धी आमी आतां कांय हें दिवचे कायदी ना. तागेले भक्ती जावो नाजाल्यार तागेली बुद्धी जावो आतां आमी ताका व्हॅल्यू दिवंक ताका मोल दिवंक नाका. नाजाल्यार ताका कसल तें सान चेडू देखून ताका एका हिरींग करूं ताका एक मांदून घालूं नाजाल्यार ताका तें वरुणाल रोप वरुणाल दोर म्हणून सांगितलं तें स्ट्रॉंग ताचेर मांदून घालूं ताका आनीक तळी भय्यान धावन वचना न्हू ताणें हें हिरण्यकश्यपू तळी ओके तशी जावो म्हूण सांगता. तळी
Yo Duseri requested them to instruct royal household duties. Te saga jaanu te mandun galta jalari taga jai jalel saga Duseri taga yen chi den saga shiketai. Shikon last yo sangata. Tu tlenchi tuka yen saga shikele. Titan tu humble ta. तुका धर्मार्थ काम मोक्ष ते ताजेपासून धर्मार्थ काम अजेपासून सगळं चांगोर शिकेल्यांत सिस्टमॅटिकली शिकेल्यांत बट प्रह्लादा तेंकाय लागना तेंकाय लागना हे सगळं हे सगळं जावं പക്ഷെ केदनाय ती करतल यो चंडामर कपलता वचना पडे यो बाकी सर्दुम तज्जलगी bomteni tem bomna pade yo duseri यांची सांगता देवाले अज्जपासून भक्ती पासून देवा मी तिकोर का नाजलारी ते तगेल फ्रेंड्स सगळं होड काही प्रह्लादा फ्रेंड्स सगळं होड काही यो देवा पासून सगळं सांगता नाजलारी इशी सगळं हे करता ते सगळं तांका तगे फ्रेंड्स सगळं स्वीट वर्ड तगे सानची ते 5 वर्षाचे ते उतरांनी तर फ्रेंड्स सगळं सांगून सांगता हे युसलेस तर हे लाईफ म्हणून सांगितलं री मेटेरियल लाईफ इज युसलेस ये वाटेने मी जीव जामका तावली 3-4 दिवस सगळी तिचे भयंकर रेस्पेक्टफुल 3-4 दिवस सगळं ये तिथे प्रह्लादाक व्हड रेस्पेक्ट दिताई मागिरी हे सांगितलं म्हणत अदुष्टित दियो म्हळ्यार नॉट सो पोल्युटेड 3-4 दिवस सगळं चांग उतर अगेन सगळं ऐकून त्यांनी चांग कोरमनांग कोरनु तशी त्यांनी तनी they surrounded Prahlad. Always they surrounded Prahlad. केदनाय तो हे सगळं सांगूचे ऐकूचे सगळं देवा पासून आशिल्ले भक्ती पासून सगळं सांगता ते सगळं ते डेमॉनिक स्कूल आंदा हे सगळं शिकयता ते सगळं शिकून 3-4 दू सांगत तांकां हे खंय तुकून मेळना तांकां शिकयता शंडा मार्कन तांकां एसर डिवोशनल सर्वीस खंय मेळना तेदगून प्रह्लाद म्हूण सांगिलारी एक महाभागवता महाभागवता डिझायर their welfare and began instructing them तो तया चर्दुवांक सगळं शिकोमचारां बीन ये बाप्पा पुरोयजन बाप्पा केदानकी निमगीत जाल्यार यो बाप्पा पुताक उपदेश दिता उपदेश दिवन लास्ट बाप्पान हात उसळ्ळो बाप्पान सांगिलें म्हाका कळ्ळां हांव तिकोर काय म्हणून मिगेले भैया सरी ना ताका हांव लागी येयल्यार सरी ताका भैया ना हें का फियरलेस चायल्ड तो देवाक विसरना ताळी अशी सांगून यो तगेले शंडा मरकाक नेक्स्ट प्रह्लादा स्कूल मेट्सांक कशी क्लास दिता नाजाल्यार चड तो कशी शिकयता आमी ते भक्ती कशी प्रॅक्टीस कोरका चायल्डहुडारीच आमी कशी प्रॅक्टीस कोरका हे सगळं आणि नेक्स्ट येता मात्रम तळी आता बाप्पा आतां सांगिलें ने आयचे श्लोक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम हे आमी केदनाय मनाक कोरका हे सगळं करचें साक्षात अंबरीश महाराज आणि नेक्स्ट लाईफ येता नेक्स्ट हे येता कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम येता निका नेक्स्ट आमी उच्चुका जाल्याने एक लगीन सक्ता लगी नन्नी सांगता मिगेन या आयच्यान ऐकून बेसले न्ही सर्व आमगेल्या बंधू बांधवांक भागवत पुराण मेंबर्स सक्तांक मिगेल नन्नी सांगता